शुक्रारा आडपय वाठारात विठोबा नायकाच्या घरार झाड कोसळले, जाका लागून सुमार 5 लाखांचे लुकसाण जाला। थाकाय दिवपी गजाल म्हळ्यार कुटुंबातल्या कोणाकच दुखापत जावंक ना। थळावो सरपंच चंदन नाईक आनी थळावी पंचवांगडी अमृता नाईक हांनी घराची पळोवणी केली। काणकोण मोखर श्रीस्थळ वाठारातय एके गाडयेर झाड पडले, पूण कोणाक दुखापत जाली ना। पळयात, राज्यात झाडां हुमटोन पडपाच्यो घडणुको घडत आसात। शुक्रारा आडपय वाठारात विठोबा नायकाच्या घरार झाड पडिल्ल्यान घराचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाले। ताची घरकान्न आनी 2 भुरगीं घरातले दुसरे कुडीत आशिल्ल्यान वाटावली। पळयात। आज सकाळी साताराचे पोंडा फायटेशनाक कॉल येयले की विठोबा नायकाच्या घराचेर एक जंगल ट्री पडला। इमिडिएटली ड्युटी क्रू आमचो तो पॉइंटार पावून झाड क्लियर करपाक ऑलमोस्ट क्लियर केल्ले आसा आता। तशेंच हांगासरले सरपंच पंच मेंबर तेय पॉइंटाचेर आसा सकाळचेर आमच्या वांगडा, आनी जे रिसोर्सीस जे अवेलेबल करपाक तेंच्यानी इमिडिएटली केल्ले आसा आनी ऑलरेडी आमी ते किती लॉस कितले सर? ऑलमोस्ट एक 3-4 लाख रुपयाचे लॉस जाला आसतले अंदाजे, आमी अंदाजे सांगपाक शकता सर। सगळं एक रूम दोन रूम जर गेला न्ही, 2-3 रूम ते लायनीन किचन प्लस 2 रूम आहा ते डॅमेज जाला। सध्या 2 दीस जाले संततधार पाऊस चालू आसा आनी ह्या पावसान बऱ्याचशा कडेन घडामोडी सुरू जाल्या। कांय कडेन उदक वयर सरला, रस्ते ब्लॉक जाला, जाल्यार मोखर्डे हांगासर ह्या गाडयेचेर घरा कडेन दवरल्या कडेन एक काजूचें झाड मोडून पडलें आनी गाडयेचो फुडलो ग्लास आनी टॉपारीन बरेंचशें नुकसाण जालां। ही घटना जवळ जवळ आज दनपाराच्या 11च्या आसपास जाल्ल्यान ह्या सद्या गाडयेच्या ओनराक भरपूर प्रमाणात नुकसाण जालां। सुदैवान हांगा वयर लायटीचे वायरी आसात, ताच्या स्पार्क जावन आनी कांय घटना जाली नाशिल्ल्यान हांगासरले जें कितें मेजर जावपाचें आसा तें सुदैवान कांय जालें ना आनी बरी गजाल म्हणपाची। केन्ना पडले झाड? 10 वरांनी। किती लॉस जाला गाडी झाड पडून? गाडी तो हातून फुटला आनी टॉपार जाला, गाडी डॅमेज जाल्या। आनी कितें जालें? आनी गाडयेक आनी कांय खांबो लायटी सगल्यो तारी तुटून सकयल पडिल्ल्यो। सकयल एक लायटी फाटल्यान तेन्ना मोडलो खांबो, एक आड पडिल्लो तो उपकेलो तेन्ना लायट केली। झाड मोडपा बी आसा अशें पयलीं सांगलें बी तुमकां कोणाक? तशें दिसतालें? आयज ते पयलीं 2 मिनटां पयलीं लायटमॅनान फोन केल्लो। ते त्या लायटीन ते खांदी लागली तेगेले त्या वायरी बसताल्यान तो वाऱ्याचेर उज पेट्टालो। ते फोन करून हांव घरा वचून भायर येता म्हळ्यार रोग पडलो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी।